मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान आयतारा लॉकडावन 3.0 येवकार दिला। हे लॉकडावन चालू आसासर 144 कलमूय चालूच उरतले। सगळीं सरकारी ऑफिसां, स्पा आनी मसाज पार्लर नासले तरी हेअर कटिंग सलूनां, सोऱ्याची दुकानां सोमारच्यान उक्तीं आसतलीं। लॉकडावन 3.0 वाडयल्याचे फाटभुंयेर 17 मे मेरेन कितें उक्तें आसतलें आनी कितें बंद आसतलें ताची वळेरीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयतारा सादर केली। पळयात। सकाळी दुधाचें शॉप हें सकाळी 7 पयलीं ओपन करूं येता। ताज्या व्यतिरिक्त बाकीचीं शॉपां जीं आसा ही 7च्या उपरांत आनी 7च्या पयलीं ओपन करूं नये। म्हणजे फार्मासी आसतली किंवा दूध शॉप आसतलें। बाकीचीं मार्केटांतलीं सगळीं शॉपां म्हणजे ग्रॉसरी आनी ही सगळीं शॉपां जीं आसा ही 7 पर्यंत बंद जावपाक जाय। 7 उपरांत शॉप जी आसा ही ओपन उरपाक जायना। मार्केटांतले खंयचीच शॉप्स ही 7 उपरांत चालू उरची न्ही। रेस्टॉरंट सगळीं राज्यांतलीं रेस्टॉरंट सगळीं बंद उरतलीं। विलेज पंचायतीन आसत किंवा ती शहरान म्युनिसिपल एरियेन आसत। रेस्टॉरंटां ओपन करपाक आमी परमिशन दिवंक ना। च्याचे गाडे आसतले, च्याची बारीक बारीक दुकानां आसतलीं किंवा पान शॉप म्हणजे जी पान मसालाची शॉप आशिल्ली जे भायर रेस्टॉरंटाच्या भायर सुद्दां जे लायताले ती बंद आसतली। जर ती फोर्सफुली कोणी चालू करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंट एक्ट जातले। मामलेदार ऑफिस, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस, पंचायत ऑफिस सुद्दां ह्या शॉपांचेर एक्ट जातले। ते तांकां बंद करतले आनी एकदां बंद जर जाली परत तांकां ओपन करपाक मेळची ना। म्हणून टी शॉप, पान शॉप ही सगळीं बंद दवरची। अदर फूड शॉप्स आनी धाबा, गाडा जी सगळे भायर गाडे लायताले, धाबे कोणाचे आसले किंवा बाकीची फूड एक्टिविटीची शॉप आशिल्ली ही सगळीं शॉप म्हणजे थंय जे डायरेक्ट हे करून थंय खावपी जी स्टॉल्स लायताले हे सगळे स्टॉल्स बंद आसतले। स्ट्रीट फूड वेंडर्स हे बंद आसतले। राज्यांत वेगवेगळे कडेन स्ट्रीट फूड वेंडर आसा ते 17 तारखे पर्यंत तरी सद्याच्या घडीक बंद उरतले। बीच सॅक्स बंद उरतली। ताज्या उपरांत ऑल टायप्स ऑफ इटरीज जितक्या पद्दतीचे खावपाची शॉपां ती सगळीं बंद उरतली। जिमनेशियम बंद उरतले। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद उरतले। ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल अशा पद्दतीच्यो मिटिंग्स घेवपी ज्यो प्लेसीस आसा ज्यो एका जाग्यार येवन मिटींग घेतात, असेंबल जातले हॉल हे सगळे बंद उरतले। बार्रां बंद उरतलीं। ओके, वायन शॉप आनी होलसेलर्स हे फक्त चालू आसतले आनी तेय बी होलसेलर्स आनी वायन शॉप हांच्यांनी म्हणजे 7च्या पयलीं बंद करपाक जाय। म्हणून म्हणटा आमी तांच्यांनी वायन बार शॉप ही 6-6:30 पर्यंतच बंद जावपाक जाय। शार्प 7 बंद जावची ना। 6-6:30 पर्यंत जावपाक जाय कारण ती 7 जर बंद जावपाक उरले जाल्यार रस्त्याचेर परत मुवमेंट आसतली। म्हणून ही सगळीं शॉपां जी आसा ही 6:30 ते 6 पर्यंत बंद करपाक जाय। कॅसिनो, रिवर क्रूज, नायट क्लब, मल्टीप्लेक्स आनी कन्जम्पशन ऑफ द लिकर इन पब्लीक प्लेसीस कोणूच पब्लीक प्लेसीसचेर खंयसरूच लिकरूय घेवपाक शकचो ना। मल्टीप्लेक्स, नायट क्लब सगळे बंद आसतले। स्पा आनी मसाज पार्लर हे बंद आसतले। फक्त सलून जो आसा हो सलून चालू आसतलो। हेअर कटिंग सलून हे फक्त चालू उरतले। शॉपिंग मॉल्स बंद आसतले। एंटरटेनमेंट पार्क बंद आसतले। ऑल रिलिजियस प्लेस आनी प्लेस ऑफ वॉरशिप्स फॉर पब्लीक सगळीं देवळां परत आमी मशिदी, चर्च ह्यो सगळ्यो बंद आसतल्यो। फाल्यांच्यान की ट्रान्सपोर्ट जो आसा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हो विथ 50% ऑफ द कॅपेसिटी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सुरू जातलो। तांच्यांनी आपल्या कॅपेसिटीच्या म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळपा खातीर 50%च कॅपेसिटी आसलेले तांच्यांनी पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन सुरू करचो। प्रत्येक म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी ज्यो शिफ्ट चलता स्टॅगरिंग ऑफ द लंच ब्रेक आनी हाच्या खातीर प्रत्येक सगळे नॉर्म्स जे आसा हे नॉर्म्स सगळ्यांनी पाळ्ळे वयचे। ओके, आमच्या प्रत्येक कडेन गव्हर्मेंट ऑफिसांनी थर्मल स्कॅनिंग, हँड वॉश, सॅनिटायझेशन विथ प्रिफर केले वयतले। प्रत्येक कडेन सॅनिटायझींग मेकानिझम जे आसा वर्क प्लेसीचेर म्हणजे प्रत्येक कडले थोड्या वेळान क्लिनींग करप, सॅनिटायज करप सगळ्या वर्क प्लेसीचेर। कॉमन फेसिलिटीज, डोर हँडल्स बाकीचे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो आमी पयलीं नॉर्म्स जे आसा हे गव्हर्मेंट ऑफिसांनी 100% नॉर्म्स हे पाळ्ळे वयतले। आमी प्रत्येक जाण गोंयकार येवपी एका फ्री क्वॉरंटायन फेसिलिटीज दिता म्हटल्यार त्या तिथे 1 दीस किंवा 2 दीस त्या क्वॉरंटायन तांच्यांनी आपलो गोवा एड्रेस प्रूफ हो प्रोड्यूस करचो पडटलो। इधर वोटींग कार्ड, आपलें आय कार्ड कितें
जे आपले आधार कार्ड आपले जे आसा ते तांच्यांनी प्रोड्यूस करचें पडटलें, जर ना जाल्यार ताका पेड क्वॉरंटायनात वयचो पडटलो. गोंया भायरसून येवपी मनशाक जर तो येता आसत गोंयकार न्हू जाल्यार ताका 2500 पर डे ही क्वॉरंटायन फॅसिलिटीज पेमेंट म्हणून ताका चार्ज केलो वयतलो. नॉन गोवन जो आसा हो ताका क्वॉरंटायन फॅसिलिटीज म्हणून रावचो पडटलो. बट आमी कोणायकू गोंयान एंट्री दिना. शेवटी विशय उरलो लेबरांचो. आतां पर्यंत 71,000 लेबर्स हांच्यांनी रजिस्टर्ड केला वेगवेगळे ग्रामपंचायत, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस की आपल्याक परत वचपाक जाय म्हणून. आमी ताजेर आमचो स्पेशल ऑफिसर अपॉयंट केला मिस्टर कुणाल म्हणून, आनी ताणें हाजेर स्टडी करपाकूय सुरू केला. जाल्यार 18,000 लेबर्स हे कर्नाटकांतले आसा, 17,000 लेबर हे उत्तर प्रदेशांतले आसा, 11,000 लेबर हे बिहारांतले आसा. हाजेर आमी म्हणजे रेल्वे मिनिस्ट्री कडेन उलोवपाक सुरवात केला. तांच्यो 2 ट्रेन आतां स्टेशन आसा. आमी एकाच स्टेशना वयल्यान ही ट्रेन डायरेक्टली फ्रॉम द गोवा टू UP म्हणजे UPतलें खंयचें तरी स्टेशन आसतलें त्या स्टेशना पर्यंत सोडटले. जर तेंचे 1,000 लेबर हे एकाच ट्रेनीन एकदांच वयतले. दॅट इज अ स्पेशल ट्रेन डायरेक्टली फ्रॉम गोवा टू UP. आमी घेवपी वचपी कदाचित आसा हे आमचे अजून 2च स्टेशन जातले. गोंयान येवपी लोक जे आसा हेका खंयच्याय एकाच स्टेशनाचेर आमी रिसीव करतले. वचपी जे आसा ताका एकाच स्टेशना वयल्यान धाडले वयतले. ताजी अरेंजमेंट आमी करता. एक फाल्यां भितर ताजी अरेंजमेंट जातली. कोणाक वचपाक जाय, खंयच्या राज्यांत केन्ना ट्रेन वयतली, खंयच्या स्टेशना वयल्यान वयतली हे आमी पब्लिकली सांगले वयतले. हाज्या व्यतिरिक्त जेंकां कोणाक वचपाक जाय तांच्यांनी डायरेक्टली कलेक्टरान ऑफिसांनी येवपाची गरज ना. आपूण ज्या पंचायत एरियेन रावता आसत जाल्यार त्या पंचायत एरियेंतल्या सेक्रेटरी किंवा मामलेदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर ह्या ऑफिसान वयचें. आपल्याक पर्सनल गाडी घेवन वचपाचें, त्या गाडयेच्या नंबराच्या सयत ताका इन्फॉर्म करचें. डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार किंवा पंचायत सेक्रेटरी तेजें ऑनलायन परमिशन काडून ताका दितलो आनी सो दॅट तेंच्यांनी थंयच्यानूच आपली पर्सनल व्हेहिकल घेवन वचूं येता. तांकां सगळ्या जाणांक आयदर पणजे किंवा मडगांव रश करपाची गरज ना. आसा त्या जाग्या वयल्यान ते थंयच्यानूच वचूं येता.